आता पळोवया मडगांव आनी मुरगांवच्यो कांय खबरो। गोयचे मुस्लिम शबे मेहराज बड़ी रात 13 एप्रिलाक मनयतात। मेरा यह कहना है तमाम गोवा स्टेट के मुसलमानों से कि शब मेराज इस शहादत की रोशनी में 13 तारीख़ बरोज़ जुमा शाम को होगी। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ कुछ कहता है तो उस पर कान न धरें। आमची बड़ी रात म्हणून आसता शबे मेराज बड़ी रात आमी रातचे आमी सेलिब्रेट करता। ती आमगेली शुक्राराक 13 तारखेक रातचे आमी सेलिब्रेट करता ऑल गोवा जितले भी आमचे मस्जिद आहा ते आमकां फॉलो करता आनी आमी जे डिक्लेअर करता ते प्रमाणे ते फॉलो करता। पणजीची एक मस्जिद आनी फोंड्याची एक मस्जिद, सगळे गोंयान जितली भी मस्जिद आहा ती 2 मस्जिदान फक्त हे आमकां ऑपोज करून तेंच्यांनी पेपराचेर घातला की 14 तारखेक म्हणून। आमी तांकां बी रिक्वेस्ट करता की जे प्रमाणे आमी जे आमचे मुस्लिम फॉलोवर आसा ते कायद्या प्रमाणे आमी जे काम करता ते कायद्या प्रमाणे तुमी बी आमच्या बरोबर चलात आनी 13 तारखेक रातचे शुक्राराक रजबची जे बडी रात आसा ते सेलिब्रेट करात। 16वे गान तपस्विनी मोगूबाई कुर्डीकर स्मृती संगीत संमेलन 14 आणि 15 एप्रिलाक मडगांव रवींद्र भवनात जातले। स्वरमंच अनेक रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान जावपी 16व्या गान तपस्विनी मोगूबाई कुर्डीकर स्मृती संगीत संमेलन 2018 हाजी माहिती जाहीर करपा खातीर ह्या पत्रकार परिशदेचे आयोजन केला। शेनवार 14 एप्रिल तसेच 15 एप्रिल या दिसाक रवींद्र भवन मडगांव हांगा सादर करतात। सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनाविषयी कोटपा एन्फोर्समेंट सेलाचो मडगांवात सेमिनार जालो। ते उपरांत कोटपाच्या वांगड्यांक ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करूंक लायलो। We have discussed about how to challenge it, but what is the interpretation of a violation, what is to be checked, these are the things the participants are having a look. After this exercise again they will be going back to the conference hall to share their views, what they have seen. Now as we have noticed today, the fundamental problem with these gadas is they are not having the original license for the business, like either they are not having the proper trade license from Marga Municipal Council. बायणा विठ्ठल रखुमाई देवळाचो 21वा वर्सुकीत दीस मनयलो। हांगा आमचे आयज वर्धापन दिवस आसा, 29th वर्धापन दिवस आसा। ह्या दिसा आमी हांगा सकाळ फुडें सगळ्यांक एक महाभोजन हांगा आसता आनी जवळ जवळ 2000 सुमार लोक हांगा एक ते महाप्रसाद घेवन वयतात। ते जाल्यार आपण आतां आमी सांजचे एक पालखी काडटा। ती पालखी हांगाची जितली हांगा ज्यो जे हांगा रावता तेंच्यो सुनो म्हणून येतात किंवा तेंचे बायलो म्हणून येतात ते हांगा देवा कडेन ओटी भरतात आनी दिवजां काडटात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।